हवा तयार केली लोकांपर्यंत तुम्ही कशें कितें करप जालें सो गॅरंटीचे तुमकां श्री केजरीवाल सांगतलो गोंय येतकच फाटले जो तांचे 3 गॅरंटी स्टेटमेंट केल्ले आसा ताजो बदल सगळ्या गोंयकारांनी पळयलो आसा. बदल म्हणल्यार प्रमोद सावंत गेली 10 वर्सां बीजेपी करूंक शकले ना. प्रमोद सावंत केन्ना सरकार करूंक शकले ना. त्यो सादारण घोशणा प्रमोद सावंत आतां कॉपी करतात. सो गोंयच्या लोकांक कळ्ळें ह्यो ज्यो 3 गॅरंटी जाल्यो विजेचे जावले, जॉब जाले, तीर्थयात्रा जाल्यो, सेम कॉपी कॅट मास्टर म्हणटात तो प्रमोद सावंत तशेंच कॉपी करता. आतां आमी सांगलां अशें जेन्ना ओरिजिनल आम आदमी पार्टी सगळें इम्प्लिमेंट करता दिल्लीत तेन्ना कॉपी करपाची गरज ना. आनी गोंयचे लोक आतां ओरिजिनल आसा अरविंद केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा तो स्विकारपाची वाट पळयता, आतून वाट पळयता. येता ते इलेक्शनात ठामपणे आम आदमी फाटल्यान उबे रावतले आनी बदल हाडटले आनी गोंयकारांक फुडें व्हरतले. आयचो शेड्यूल कितें केजरीवालचो शेड्यूल कितें आज शेड्यूल म्हणल्यार आमकां केजरीवालाक भंडारी कम्युनिटी जी आसा ऑफिस बॅरर बी ताणें आपयल्लें आसा, आमंत्रण दिल्लें आसा. फाटल्या बी ताणें सांगिल्लें तेन्ना खंय तरी वेळ मातसो कमी आशिल्लो. सो तांणी इन्वायट केल्लें आसा. थंय श्री केजरीवाल वतले आसा वेळा आनी मागीर आमचे लिडर्स व्हॉलंटियर वांगडा चर्चा आसा, मिटिंग्स आसा, थोडी मागीर प्रायवेट मिटींग आसा. फाल्यां तसोच ताजो शेड्यूल पब्लीक आसतलो, तुमकां फाल्यां कळटलें सकाळीं. इधर Kejriwal and what will be his schedule today? Today, I think so. He's meeting up with all the people who are affected with mining and with the land rights. So he's going to be visiting a lot of people, and I think so. That's where we need to hear the issues and come to a conclusion, and then have the next guarantee put forward. So, as usual, Arvind Kejriwal always comes and has something good to offer. But first, meeting the people who are affected the most is most important. Like Alagun. Arvind Kejriwal is always invited right now into Goa, and he has to come more often, and he will be coming to meet up with more people. So they are looking forward to his arrival, and lots of meetings, personal meetings will be happening. So wishing all the people that he will be interacting with, please give the best, your issues, share it out so that, proper planning can be done with the mining affected area, and also the people who have their land rights issues, and they can put their issues forward and come to a proper conclusion. गोंयान खुबश्यो गजाली बऱ्यो बऱ्यो करता येतात, पूण ह्या सरकाराचे तशें धोरण काय आमकां दिसना. आनी जे कितें बजेट गोंयचें आसा ते बजेट जर सारकेंच जर आमी वापरले जायत जाल्यार गोंयचे एक मनशाचेर 1,40,000 खर्च करपाक येता बजेटांतल्यान. पूण आतां जे कितें माननीय केजरीवालजीन सांगलां गोंयच्या जनतेक की आमी 300 युनिट लायट फ्री दितले म्हणून, आमी जे बेकारी भत्तो आसा तो 3,000, 5,000 होय दितले म्हणून ताणें हें केल्लें आसा. त्याच बरोबर तीर्थयात्रा ज्यो आसात त्यो तीर्थयात्राय तेणें म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव ह्या सगळ्या लोकांक त्या देवा खातीर तीर्थयात्राय डिक्लेअर केल्ल्या.
आनी हें सगळें करपाक येता. आज सरकाराची परिस्थिती कितें आसा? सरकार बँकरप्ट जाल्लें आसा. सरकार दर म्हयन्याक लोकांक पगार घालपाक, गव्हर्मेंट सर्वंटाचो पगार घालपाक 100 ते 150 कोटी रीण घेता. आनी अशे पद्दतीन हें सरकार मुखार चलोवंक शकना. आनी केजरीवाल जे कितें उलयतात ते प्लॅनिंग करून उलयता. जो तेजो एक्सपिरियन्स तेणी दिल्लीक दाखयल्ले आसा. दिल्लीक जे पद्दतीन सगळ्या हेजेर काम केलां, जावं ते हॉस्पिटल, जावं हायस्कूल, 200 युनिट लायट फ्री, बायलांक बसींतलो प्रवास फ्री, हे सगळे गोंयांतल्यान करपाक येता. आनी म्हणून ते ह्या सरकाराच्या मनान ना, हे आमी गोंयच्या लोकां खातीर करपाक जाय म्हणून. आनी हे खातीर आम आदमी पार्टी जी आसा हो गोंयकारांक फुडलो पर्याय जावन आसा. आमकां खात्री आसा की येतो जो काळ जो आसा, येता तें सरकार जे आसा तें आम आदमी पार्टीचें सरकार गोंयांत येतलें, हितून तीळ मात्र दुबाव ना. कारण त्या दिसाक म्हणजे काही ऑगस्टाक हांव आम आदमी पार्टीक जॉयन जालो. आनी जॉयन जाले उपरांत आमी अनेक लोकां कडेन संपर्क साधले, अनेक लोकांक मेळ्ळे, अनेक लिडरांक मेळ्ळे. आनी थंय आमकां असो रिस्पॉन्स मेळ्ळो की आज जो तो येता तो आम आदमी पार्टीकूच येवंक सोदता, दुसरे पार्टीक कोणा वचपाची इच्छा ना. तर आम आदमी पार्टी हे लोकांक एक ऑप्शन जाल्लें आसा. आम आदमी पार्टी आमचो फुडार घडोवंक शकता. आम आदमी पार्टी शेतकारांचो फुडार घडोवंक शकता, मजदुरांचो फुडार घडोवंक शकता, कामगारांचो फुडार घडोवंक शकता. आनी तेच बरोबर अनएम्प्लॉयड जो गोंयांत वाडले कडेन आसा, अनएम्प्लॉयमेंट, तातूंत तमाम लोक जे आसात हे फ्रस्ट्रेशन आयिल्ले आसा, तरुण वर्गाक फ्रस्ट्रेशन आयिल्लें आसा. आनी तें जर पूर्ण करतले जाल्यार आम आदमी पार्टीचें सरकार गोंयांत येवचें पडटलें. गोंयांत आनी गोंयकारांक कितें म्हणून अशें हे घेवन येता? आमी आज जे आमचे कन्व्हेनर गोंयांत येतात ते तांच्यो कांय इम्पॉर्टंट मिटींग जातात, ते मिटिंगी खातीर येतात. ताच्या भायर जे अनाउन्समेंट आसा ताच्या खातीर येतात. गोंयकारांक एक क्लियर कट विजन दिवपा खातीर येतात. गोंया मुखार एक बरो मॉडल दवरपा खातीर येतात. जो मॉडल दिल्लीन सक्सेसफूल जालो तो मॉडल गोंयांत दवरपा खातीर आनी गोंयच्या स्थिती प्रमाणे, गोंयच्या कंडिशना प्रमाणे तो कसो मॉडिफाय करून गोंया खातीर बरो जावपाक शकता हाचें डिस्कशन आनी तो लोकां मुखार दवरपा खातीर येता. लोकांक जी आयज वीट आसा, जितली गव्हर्मेंट्स आयली त्या गव्हर्मेंट्साच्या अगेन्स्ट जो लोकांचो राग आसा, तो लोकांचो राग जर एक कडेन हाडटलो जाल्यार लोकां मुखार एक बरो प्लॅन दवरपाक जाय. आनी तो प्लॅन दवरपा खातीर अरविंदजी हांगा गोंयकारां मुखार येतात. तुमकां कितें दिसता गव्हर्मेंट लोकांचे बेजीक निड्स आसा ते फुलफील करून पावना अशें? डेफिनेटली आज गोंयांत स्वातंत्र्य जावन 60 वर्सां जाली, तरी आज इतल्याशा गांवांनी लोकांक उदक ना, इतल्याशा गांवांनी लोकांक लायट ना. आनी रायट फ्रॉम काणकोण टू पेडणे आनी मोलें टू वास्को अशी कितलीशीं घरां मेळटली. जो बारीक कॉमन मनीस आसा, आम आदमी आसा, तो बेजीक निड्सां खातीर अजुनूय आपलें आयुश्य झगडटा, ताजें आयुश्य काबार जाता, ताजें लायफ काबार जाता ह्या निड्स गॅदर करता म्हणल्यार. सो तें जर आमचें सरकार जर आमकां दिवपाक शकलें जाल्यार त्या मनशा खातीर खूब व्हडलो रिलीफ आसतलो. कितें शेड्यूल आहा केजरीवालाचो ह्या 2 दिवसां? कळटलें.